काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी शिरगांव आनी लयराई देवूळ सरकारान खणवाल्यांक विकले अशे तरेचे विधान केले। त्या विधानाचो लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी खर निशेध केलो। प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्ले विधान साप्प चुकीचे आसा। देवी लयराई लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान, ते कोणाकूच विकपाक वा विकते घेवपाक शकना। देवळा विशीं राजकीय विधानां करप टाळची अशें देवस्थानाच्या अध्यक्षान सांगले। इतले मजगतीं पाटकरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो भाजपानूय ट्वीट करीत खर निशेध केलो। मयम के नजदीक फेमस गोवा की देवी श्री लयराई देवी का वहां मंदिर है। इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया। काल परवा एक मीडिया आमचे राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय वाहिनी एक आमचे काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाटकरांनी मुलाखत दिली आसा, ती आमच्या पळोवण्यात येयली। आमी त्या मुलाखतीन कितें म्हणला ताणें की ब्लॉक करतना सरकारान कसलोच विचार करतना शिरगांवा सकट देवूळ बी ऑक्शनान विकले। ही भाशा आसा पळय न्ही, तेका आमचो आक्षेप आसा। ही भाशा आमकां पगळना। देवूळ विकले, देवळा हे देवी लयराई पळय हे असंख्य लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान, तेका कोण विकूंकूय शकना आनी घेवकूय शकना। आणि त्या तितून कितें जातलें की लोकांच्या भावनेक दूख पावूंक शकता। आनी अशी भाशा कितें कोणीच करचो न्हू, खंयचो राजकारणी आसो। हांव अमित पाटकराच्या ह्या भाशणाक सामको निशेध करता, अशें तेणी भाशण करचें न्हू। पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरची की तुमचे राजकारण एके कडेन, देव धर्म एके कडेन। हो ही आमची देवी लयराई ही असंख्य धोंडाचे लोकांचे श्रद्धास्थान आसा। तुम्ही जे स्टेटमेंट केला तितून त्यांच्या भावनांक दूख पावूंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।